धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. हेने स्तेफन देवाचे कृपेन आणि सक्तीन भरून लोकांमध्ये व्हड व्हड असर्या आणि खुणा दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनच्या, अलेक्झांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आणि आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्तेफनाचे जाणवाये आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरा विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमती जाले ना. हें आयकून नीती सभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आणि ताचेर तांणी धांत किरलिले. पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आणि मनशा पूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलोलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आणि आपले कान धांपले. उपरांत सकडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो आणि थंय फातरायलो. साक्षी घरांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांया सरशे दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्तेफन अशें मागतलो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. खरेंच तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें खोटें. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय आनी म्हाका वाट दाखय. म्हजे पासत मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय, कित्याक तूं म्हजो आसरो. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. व्यर्थ मुर्तींची पुजा करतल्यांक तूं द्वेशिताय. पूण हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांत तुवें म्हाका घालूंक नाय. विशाल जाग्यार तुवें म्हाका भोंवूंक दिलाय. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या सेवकाचेर तुजें मुखामळ परजळो. तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. सर्वेस्परा, म्हाका निराशे जावंक दिनाका, कित्याक हांव तुका उलो मारता. नश्ट्यांक निराशे जावंक दी. मोने जावन ते पाताळांत देंवू. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. सा माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नीती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जेरबांद मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये
तुमकां कळीत जातालें, कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगर तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो। भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवीशी मारच्याक धर्न दितलो। भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडतलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं। आनी तुमी मुचे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेष करतले, पूण शेवट पर्यान थीर रावता तो बाचाव जातलो। देवाचे उतर हे वाखाणणी तुका क्रिस्त।